नमस्कार. हांव तुमकां इल्लीशी म्हायती दिवपाक सोदतां. खूबदां आमी पळयता की थोडे जाण लोक जेन्ना उलयता किंवा खोकली मारता किंवा शिको काडटा तेन्ना ते स्पेशली मास्क सकयल काडटा आनी करतात. सो अशें केल्ल्या कारणान कितें जाता की जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान अशी वाफ शी भायर सरता. तुमी पळयलाच आसतलें. सो ती वाफेन बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स असतात. ते ड्रॉपलेट एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशा कडेन वचपाक शकता आनी त्या हिशोबान एका मनशा कडल्यान इन्फेक्शन दुसऱ्या मनशाक इन्फेक्शन जावपाक शकता. सो तुमी हें करचें न्ही अशें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. आनी एक गजाल म्हणजे ह्या दिसांनी आमी पळयता की खुबशे जाण खूब गर्दी आशिल्ल्या प्लेसींनी वयतात. सो अशें करपाक जायना. सो जाता तितलें तुमी घरा कडेन रावपाक जाय आनी हँड वॉशींग आनी मास्क सुद्दां घरा कडेन सुद्दां वापरल्यार चलता, कांय प्रॉब्लम ना. आनी एक गजाल म्हणजे आतां जेन्ना आमी बाजारान वता किंवा शॉपिंगेक वता, भाजी हाडपाक फळां हाडपाक वता तेन्ना आमी खुबशा ऑब्जेक्ट्स आसता पळय शॉपिंगान तांकां आमी हात लायता, चॅक करता, परत दवरता. तशेंच आमी खुबशें शॉपिंग करून घरा येतात. सो ते कारणान तें इन्फेक्शन आमी शॉपा कडल्यान आमी घरा कडेन हाडटात. सो तें जावपाक जायना म्हणून तुमी सदांच एक सॅनिटायझर नाजाल्यार डिसइन्फेक्टंट स्प्रे कॅरी करपाक जाय. तो डिसइन्फेक्टंट स्प्रे तुमी एवरी टायम तुमी कितें टच करता किंवा कितें पळयता आपले हात निवळ करपाक जाय. आनी घरा कडेन येतकीच तुमी मोस्टली ते दाराचे हँडल्स किंवा दाराक हात लायता ते तुमी सॅनिटायज करपाक जाय. सो 3 इम्पॉर्टंट गोश्टी आसा कोवीड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. ते म्हणजे फर्स्ट तुमी सदांच मास्क घालपाक जाय. खंय तुमी गेले कोणाक मेळ्ळे मास्क घालून रावात, काडी नाकात. सेकंड थिंग इज हँड हायजीन. हँड वॉशिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी खंय वतात, कोणाक टच करता, कोणाक हात मेळटा, हँडशेक करता, प्लीज तुमचे कडेन एक सॅनिटायझर दवरपाचो. सो तुमी रेग्युलरली हँड हायजीन मेंटेन करपाक जाय. थर्ड थिंग इज सोशल डिस्टन्सिंग. कोणा कडेन चड लागीं वचप ना. बिकॉज आमकां खबर आसना कोणाक इन्फेक्शन आसा कोणाक इन्फेक्शन नासता. सो सदांच तुमी 1 मिटर गॅप दवरून लोकां कडेन उलोवपाचें. आनी जाता तितलें घरा कडेन रावात, भायर वचनाकात.